Question number 1A. 1A. Speaker sir, answer as per the computer sheets provided to you. Speaker sir, हो प्रश्न जो आशिल्लो आनी आमी हेज्या हुणे ह्या सेशनाक आमकां उत्तर मेळ्ळलें आनी सांगलेलें की दिस इज रिगार्डिंग प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स. आतां स्पीकर सर, जें सरकार सांगता ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून, एक हांव हो पिक्चर पळय सो ते दाखयता. दिस इज विथ लोहिया मैदान. हिंगा लोहिया मैदाना भायर पोटी दोला कमोड चोय आय प्लेस इट हियर. हे ओपन डेफिकेशन फ्री पॉट मुठाई. स्पीकर सर, क्वेश्चन म्हाका आसा. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. तो जे ओपन डेफिकेशन फ्री दाखयता पळय न्ही, कोण तरी थंयसर आतां जो मायग्रंट थंय आसतलो थंय वचून ते करतलो. ओके स्पीकर सर, हे दुसरो ऑपरेशन हेचोय आहाय. हे कोण स्पीकर सर? आमकां राम राज्य कोतमू सांगलोलें. हे चोयल्यार रावण राज चला. हे सगळे बेबदे हिंगा ओल्ड मॉंक, मागीर तुगेले काडानी, सोरो, गॅम्बलिंग, हे सगळे आझाद मैदानाक. आतां स्पीकर सर, म्हाका खात्री आहा की जो मंत्री आहा तो दोतरालो रायट हँड सेनापती कसो आख्खो भोंवता आनी ही इज व्हेरी क्लोज टू हिम, सो क्रेडीट टू दॅट. आतां स्पीकर सर, पयले सुवातेर जें म्हाका दिसता जें हांवें दाखयलें, बेजिकली यू आर नॉट नोटिफायींग दीस प्लेसीस ऑफ लोहिया मैदान आनी आझाद मैदान. हे एक्सपोज कोता जें म्हाका दिसता देशभक्तीचें आनी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नॅशनलिझम आनी पेट्रियोटिझम. आतां स्पीकर सर, जे मंत्रीन म्हाका द थिंग दॅट यू हॅव गिवन मी अ रिप्लाय, and this reply is based on information to be provided by Department of Home, Department of Goa Gazetteer and Historical Records. Anik tejer ami je letter ahle speaker sir, representation urging government to notify Lohiya Maidan, Azad Maidan, Chieftain Memorial आणि Martyrs Memorial आणि Patra Devi in Asolna. Speaker sir, ejer tumi answer dila ki you have no information and the government basically has not told you. Speaker sir, हांव प्लेस कोता ही लेटर जी हांवें मुख्यमंत्रीक बरयल्ली. I will place it on the table of the house. ही लेटर आमी जे मुख्यमंत्री बरयल्लें की on 13 February 2023 and it was addressed to the Honorable Chief Minister urging him to for restoration, refurbishment, renovation and notification of historic places. I don't know whether Chief Minister is not part of your government. Speaker sir, दूसरे जे Chief Minister, whether you all are interested, whether the Minister is interested in protecting these sites. The site where Dr. Ram Manohar Lohia had come, Dr. Julia Menezes had come. I don't know whether the letter, this letter kabadang eljala ma khabar na ji aaye 2023 an sangla. One side you all are saying you all are not aware your department. I am placing the record written to the Chief Minister. Other Speaker sir, in 27 March 2023, now you are pointing fingers at PWD and other departments with these sites. In 2023, on 27 March, EG letter to Magaji Dilya, I'll place this also, your reply. Your reply states that places of historical importance connected to Goa Revolution, Goa Liberation Movement, Chieftain Movement, Azad Maidan, Martyrs Memorial, Patra Devi and Asolna. You reply, you say that this needs to be preserved, protected, maintained, renovated and beautified. Which or sago 23 ant. At answer pot dila tum bought PWD ani dusre eje gata. Tum change kota. Speaker sir, maka dista you all are not sensitive. Every time you cannot point fingers at any other department. नहीं तुम तो प्रश्न विचारा नहीं. प्रश्न विचारा नहीं. Poil supplementary चे आता. नहीं तुमका answer दिल्ल्यासा त्या बिलाचे प्रश्न विचारा. Poil supplementary चे आता. आता या पॉइंटेड प्रश्न विचार हांवें कितें आन्सर करपाक जाय ते बाकी सगळे दिल्ले आसा ते परत हांव वाचून सांगता तुका. अरे बाबा तुगे गेल ते रिप्लाय प्रश्न विचार म्हाका बोस हांव विचारता मागीर तुगे चान्स म्हणटा तूं उलय. स्पीकर सर, दिस हे पड आतां हे मंत्रीन आन्सर दिला की इज कस्टडी लोहिया मैदान, आझाद मैदान, चिफ्टन मेमोरियल, कुंकोळे, मार्टियर्स मेमोरियल, दिस यू से is with local authorities like PWD and all these urban municipalities, whatever. Ada
तुका खबर आहा लोहिया Maidan renovation, there was a lot of mess that was created. Statue of Dr. Ram Manohar Lohia also had gone missing. When the freedom fighters pressed the alarm button, it was found somewhere in the garage. Specifically, my first supplementary is whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister, apart from roaming like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? Speaker sir, the Honorable MLA and opposition leader is very well aware about the act what we are. Now, आमचो जो act आसा, तो act सांगता की the places of historical importance आसतले किंवा आमी जो म्हणतात की the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980 जे monuments आसात, ancient आसात, monuments आसात, ते preserve करपाक जाय, that needs to complete 100 years. If it is below 100 years of age, then it doesn't come under our purview. And आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्लें, आमी आयजय आन्सर दितात, सरकार म्हणून दितात आनी हांवय मिनिस्टर म्हणून दिता की all these monuments which are of historic importance, like आमी जेन्ना चिफ्टेन मेमोरियल म्हणटात, ह्याच सरकारान 2003 भितर आमचें सरकार आशिल्लें त्या वेळार हाची स्थापनाय केली. आमचें सरकार परत आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून आसा, तेन्ना 3 वर्सांच्या पयलीं आमी 2022 सान हांगा मुद्दाम जावन 15 जुलयाक वचून आमी त्या स्मारकाचेर श्रद्धांजली किंवा त्या हुतात्म्याक आमी जो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय तो आमी कार्यक्रम करतात आनी सरकारा तर्फे मोठो दबाजो करून करतात. ह्या वर्साकय तूं गेल्लो पूण तूं पयलीं वचून आयलो की आपल्याक भाशण ना म्हणून आमी भाशण करपा खातीर न्ही, लोकांक यादिस्ती खातीर आमी थंय वतात आनी आमकां अभिमान आसा की गोंयच्या स्वतंत्र लढ्यां भितर किंवा आमचे फर्स्ट आशिया खंडान भितर जो रिवोल्ट परकीय शक्ती विरोधान जाल्लो आनी जे पोर्तुगीजांनी आमचेर अत्याचार केल्ले, धर्मांतर केल्ले, इन्क्विजिशन केल्ले आनी आमचे 16 महानायक जे कुंकळ्ळेचे आशिल्ले, जांणी सुरवातीक जो रिवोल्ट केल्लो, तांकां ट्रिटी करपाक म्हणून वेले असोळणा किल्ल्याचेर मारले आनी तांच्या स्मरणा खातीर आमी 2003 भितर थंय स्मारक बांदलें आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी आमी हो समारंभ सुरू केलो. आणि इतक्यातच न्हय तर मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना उत्तर दिलें आनी हे हिस्ट्री बुकान भितर आमचे ह्या लढवयांचे, ह्या शूरवीरांचे आमकां धडे येवपाक जाय, हिस्ट्री बुकान भितर तांचे चॅप्टर येवपाक जाय, जाणे करून आमची येणारी पिळगी आसा तांकां बरे भशेन आमचे ह्या शूरवीरांची माहिती मेळपाक जाय म्हणून केलें. आयज 9वेच्या पुस्तकां भितर आनी 11वेच्या पुस्तकां भितर आमचे तातूंत भितर धडेय आसात आनी आमी नॅशनल मेमोरियल म्हणून हातूंत भितर दिल्लीन भितर बसून मुद्दाम जावन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी थंय तांचें स्मरण करपा खातीर ह्या दिस्त आमी हें केल्लें आसा आनी वार्षिक हें जातात. मग आमकां अशें ना की ह्या सरकाराक आमचे लिबरेशन मुवमेंटा भितर जे लोकांनी हुतात्मा जाल्ले आसात त्या हुतात्म्याक ड्यू रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी करतात. 2003 केल्लो तो हातूंत भितर येना, हांवें तुमकां सांगलां आनी तुमकां वेवस्थीत खबरय आसा की ही जी आसा एन्शंट मॉन्युमेंट्स आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्या कायद्यान भितर ते येना. आनी फाटले फावटी आमी सांगिल्लें की एखादे वेळ हेरिटेज पॉलिसी आयले जर जायत तातूंत भितर आमी आस्पाव करतले. आझाद मैदान जे आसा तुमी म्हणटले किंवा लोहिया मैदान म्हणटले, राम मनोहर लोहिया जेन्ना 1946 भितर आयलो आनी फर्स्ट तांणी एड्रेस केले ह्या भुंयेचेर आनी तेन्नाच्यान आमी पळयतात की लोहिया मैदान, हांव 40-42 वर्सां पयलीं ह्या लोहिया मैदानाचेर जेन्ना चौगुले कॉलेजीन वतालो तेन्ना आमी चित्रापूर बसीक ह्या स्टँडाचेर रावताले आनी आमकां तेन्ना इम्पॉर्टन्स कळनाशिल्लें, कारण त्या वेळावेल्या सरकारांनी लोहिया मैदान हो धडोच आमच्या हातूंत भितर इतिहासान भितर घालिना. आमकां इतिहास शिकयलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पूण राम मनोहर लोहियांचें योगदान आसा आमच्या पुस्तकां भितर आयलें ना. म्हणूनच आमकां आयज लोहिया मैदानाचें ह्या सरकारान जे रिनोवेशन आसा, आज पुतळो आसा तो बरे भशेन केल्लो आसा आनी हातूंत भितर आमकां आस्पाव जावपाक जाय. ह्या सगळ्या हिस्टोरिकल प्लेसाचो आमकां आझाद मैदान तुमी घेता जर जायत, आझाद मैदाना सारकें
जे हुतात्मा स्मारक आसा त्या प्रत्येक जे हिस्टोरिकल डे येतात त्या वेळाचेर आझाद हाजेर मैदानाचेर आमी वतात आनी तांकां ड्यू रिस्पेक्टय दितात आनी ताच्या नंतर जाता ज्यो मातशें रावात ज्यो हिस्टोरीक ज्यो हें आसात पत्रादेवी आसा जावं बाकीचे तुवें प्रश्न विचारले आनी 7 जाणांनी ताका प्रश्न मागलो आसा परत परत उठून रावचे पयलीं म्हाका एक फावटी आयकयात हांव ते सगळे संपूर्ण सांगता ह्यो ज्यो प्लेसीस आसात जे आझाद मैदान आसतले किंवा लोहिया मैदान आसतले किंवा चिफ्टेन मेमोरियल आसतले पत्रादेवी स्मारक आसतले हे आमच्या सरकारान भितर ताका ब्युटिफिकेशन आसतले किंवा जो दर्जो दिवपाक जाय तो आमच्या सरकारान भितर दिल्लो आसा म्हणूनच हांव म्हणटा की जेन्ना तुमी आझाद मैदान म्हणटले लोहिया मैदान म्हणटले आमी लोहिया मैदानाचेर पळयताले इट इज अ प्लेस फॉर एजिटेशन आयज आमी ह्या आमच्या कायद्याच्या आमच्या एक्टा अंडर घेतल्या नंतर ताचेर अनेक बंधनां येतली फाल्यां सकाळी तुमी थंय वचून सरकाराक जेन्ना डेमोक्रेटीक रायट म्हणून सरकाराच्या विरोधान एक्सप्लेन केलें तें ना हांव तुका सांगता आमी जेन्ना येतली पळय न्ही जे एजिटेशन प्लेसीस आसात ह्यो एजिटेशन प्लेसीस आसात भाशण जालें उत्तर पळय आमी कित्याक घेवपाक शकनात तें तुका हांव सांगता ते दुसऱ्या कायद्याच्या अंतर्गत हाडपाक जाय जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शियंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना ती सभा घेवपाक मेळचें ना ती एक्झिबिशन लावपाक मेळचें ना आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी नेत्रावळीचो माटोळी बाजारय लायतात थंय आमी एक्झिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात हे जेन्ना प्रोटेक्शनान भितर येतले कन्झर्वेशना भितर येतले मातसो राव रे बस हांव उत्तर दिता न्ही हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयलें ना ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय ह्या सरकाराचें योगदान ह्या हिस्ट्री हातून भितर कितें आसा तें आमी जेन्ना पर्यंत स्वतंत्र जाले 1961 मुक्ती मेळ्ळी तेन्नाच्यान आमच्या हिस्ट्री पुस्तकां भितर हाचें नामोनिशान नासता आनी आमचें सरकार येता तेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो भुमी आसात त्यो बरे तरेन साजरी करतात जाणे करून आमच्या भुरग्यांक आमचे जे न्यू जनरेशन आसा तांकां प्रेरणा घेवपाक मेळटा त्या खातीर आमी हे सगळे साजरे करतात अशें कांय ना आमकां पडून गेलें ना अशें ना दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न सर मंत्री नाक्के एल्टन बरी काळजी घेता बरं त्याची तुम्ही विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न विचारा सर दुसरा प्रश्न विचारा दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा यू हॅव जस्ट सेड अबाउट यू साइटेड 1978 आणि रूल्स 1980 of Goa ancient monument and archaeological sites. Okay, these were made in this legislative assembly itself. Now this rule of yours, the definition of ancient monument in the said act is any structure, erection or monument or any tumulus or place of interment or ant, rock or rock sculpture. Okay, inscription or monolith which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for 100 years, yes. Not less than 100 years. Because now this act, why can't you amend it? What stops you from amending this? Last time, Speaker sir, I'm calm. Okay, I have told you. Boss, no, I'll answer. I'll answer your first question. Boss. Opposition leader, तुम्ही पिन पॉइंट तुम्ही जर I'm asking you specific. Ask me one by one question. You सगळे क्वेश्चन एका बरोबर करनाका 7 जण आन्सर करपाचे आसात or to get or to act हांव पयली सांगता फर्स्ट क्वेश्चन that you have raised why can't you include it आणि मंत्री will explain you मंत्री प्रश्न विचारून द्या डिस्टर्ब करतो प्रश्न विचारून द्या प्रश्न विचारता तो 10 प्रश्न एक बरोबर घेता बिकॉज सर मागीर म्हणटा आपल्याला एकच प्रश्न म्हणून जे मुगेलो क्वेश्चन आहा he has cited an act Speaker sir he has cited an act he has basically cited an act mugelo prashna jo ha jo chief with regards to example will you amend this act address to speaker sir dusre मुखेलमंत्री पड सांगता हे प्रायवेट चिफ्टना पड तू सांगता 2010 तेजे रिफर्बिशमेंट जाल्ले check your data properly number 2 speaker sir ये चिफ्टनाचे आमी प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन घाल्लेलें and it was I had moved it and it was unanimously resolved in this house I moved it that was the first private members resolution that was moved आणि speaker sir जे historical म्हाका उत्तर दिवपाक जाय हांव कित्याक सांगता speaker sir when you there is commode there are drunkards people around and all this thing happening आतां तो पड सांगता हांव कित्याक पयलीं गेल काय म्हणून आतां थिंगा चिफ्टना दीस म्हाका राती फोन येलो की ऑपोजिशन जे प्रश्न सांग न्ही म्हाका
Let me answer your question, not your grievances. की मुखेलमंत्री तुई आमकां बाबा मातशें जबाब दी. थिंगा चिफ्टन 2 वर्सां तूं येल ना. तुई सांगलोलें ते रिफर्बिश कोता. आनी गेल ते हिंगा म्हाका राती फोन येले की सगळे मुखेलमंत्री गेले फोटो दिसताय. मुखेलमंत्री चिफ्टन जाल कामू. चोय चिफ्टना फोटो ना. It is okay, you have a right as chief minister, but also je chieftain hai, they had to also be there. You please give me an answer, honorable chief minister. जो प्रश्न विचारता का प्रश्न मुगेलो जो मुखेलमंत्रीन म्हाका जबाब दिवपाक जाय की हे जे historic places, last time you said you would notify. Will you amend the act and also with regards to chieftain हे refurbishment जातले ओ जावपा ना? Speaker sir, मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय यांनी ते कायद्याच्या अंदर कित्याक हाडूंक शकना. त्यांनी आझाद मैदान आसतले, लोहिया मैदान आसतले. परत जर अमेंड केले न्ही जाल्यार मागीर थंयसर जे आझाद मैदानाचेर वचून जे आंदोलन करता पळय न्ही ते परत मागीर तो वयतलो. पयलें आतां हेंय बंद केलें म्हणटलो. ना ते you allow that, you can amend it in that way. Why can't you amend it? अरे yes, बसून घ्या opposition leader बसून घ्या पहिले आन्सर करू दे. स्पीकर सर, तो दोन्ही उलयता. त्यांनी आपल्या आर्किओलॉजिकल एक्टाच्या नुसार क्लियर कट सांगले 100 वर्सां जाल्या उपरांत ती वास्तू जी आमच्या एक्टाच्या अंडर ऐक मरे फुडले आणि ते जर आता एक्टाच्या अंडर आपल्या हाडले तर तुमकां आंदोलन करूंक मेळचें ना. तूं कित कोतलो टू गेट इट? व्हॉट डू यू हॅव? माननीय सदस्य म्हाका उतर दिल्ले लास्ट सेशन. ऑपोजिशन लीडर यू विल ब्रिंग कंप्लीट करपाक दे. आन्सर कंप्लीट करपाक दे. तुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तुवें म्हाका गेले ते पुसा उतर दिलें की यू वूड नोटिफाय दिस इज वर्बेटिन चेक कराय. Even minister said, you said, speaker. Under what rule will you do it? Opposition leader Shri ऐकून घे. It comes under the home department. हांव ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता, म्हज्याच सरकारान फाटल्या 5 वर्सांक आतापर्यंत हिरवे गुरुजीचे स्मारक आसतले, शेषनाथ पाडेकर हांचे स्मारक आसतले, पत्रादेवीचे स्मारक आसतले, पिंटोंचो बंड आसतलो, राणेंचो बंड आसतलो किंवा ते कुंकळेचे स्मारक आसतले. ही नोटिफाय करून ताका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम म्हज्याच सरकारात केलां. ही ऑलरेडी जी आहा भितरली पळय न्ही ही ऑलमोस्ट कार कंप्लीटूय जाली. आतां कुंकळेचो जो स्मारक आसा म्हणजे चिफ्टन स्मारक जो आसा पळय न्ही हो तो म्हणटा ओके ताच्या खातीर ताणें आतांच म्हणजे लेटर धाडला. स्पीकर सर, थंयसरली जागा जी आसा ती खूब लिमिटेड जागा आशिल्ली. तेणी एक्झॅक्टली फुडल्या हाज्या पयलीं PWD कडल्यान हांव जो ब्युटिफिकेशन धाड PWD तुगे इंजिनियर येयलो चॅक करपाक काय जायना. स्पीकर सर ताका जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका ज्या पद्दतीन थंयसर युरीक जाय तशें न्ही ते ज्या 16 महानायकांच्या 16 जायचो हें कितें सीएम 16 जा दिसती पण मग तुझ बारा इतले स्पीकर सर आता ताका सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाची आणि पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर 16 शूर स्पीकर सर मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी स्पीकर सर अपमान करता. ऐका सर हे जंग न्हू अपमान करता. सेनापती माझे बोसपालाय मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी. स्पीकर सर ताका सांग त्या 16 महानायकांचो खरो सन्मान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारान केलो. रिफर्बिश केन्ना करतलो? रिफर्बिश करता पयले फावटी ताका सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर तांच्या फॅमिली मेंबर. आय एम नॉट सेइंग दॅट यू हॅव नॉट डन इट. I am saying when will you refurbish आणि हे 60 वर्सां कांयच करून नासले. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. अरे 2010 ते रिफर्बिश आम केल्ले. 2010 आमी रिफर्बिश केल्ले. मुख्यमंत्री बाब तू ते दुसरे हिस्टॉरिकल प्लेसेस आता अंडर योर होम केन्ना तू करतो? येस सिरियल बसून सर ते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता. बट ते आमच्या ऑलरेडी ताका कळपाक जाय म्हणून युरी सांगता म्हणून न्ही ते ऑलरेडी डिसायडेड आसा. डिसायडेड बरें जाचे करता. स्पीकर हिस्टॉरिक प्लेसेसाचे जबाब दिला होम डिपार्टमेंटाचे. हिस्टॉरिक प्लेसीस ताका सांगला हांवें जो होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर ताका वेगळें नोटिफिकेशन करपाचें ते वेगळें नोटिफाय करता. केन्ना कितू टायम बाउंड सांग म्हाका. टायम बाउंड सांग. प्रोसिजरल टायम कंप्लीट जाल्या उपरांत नेक्स्ट 2-3 months you will do it. Honorable Chief Minister, Honorable Chief, don't point of order. I would like to request you to ensure that no photos are brought into the house.
Why? We have to get, But we were told not to get papers. Why This we is can't the get convention photographs? of this house. Why? Prior permission should be You require prior permission of the Okay, sir. speaker. बरे मुखेलमंत्री मातशे ते जबाब दी ते प्रोसिजर कोतो मतो हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स. सर हांवें ताका परत एकदा सांगला हांवें प्रोसिजराक जितको टायम लागता तितको सपोज तांकां जर 1-2 म्हयने लागता आसत जाल्यार विदीन दॅट 2 मंथ ते नोटिफाय करपाक जाय पब्लीश करचें पडटा तें करून हांव नोटिफाय करपाक लायता. स्पीकर सर एक माननीय सदस्य हांव सांगता की विषय आता खूप जण एक प्रश्न तुम्ही कॉमन घालतात त्यामुळे तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारून आन्सर घ्या. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगे मंत्री म्हणटा 60 वर्स कित केला 40 वर्स कित केला म्हाका सदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कळपा जाय आज तो जो कोदलार बसला हे काँग्रेसा लागून आज चीफ मिनिस्टर आहा. काँग्रेसान स्टेटहूड दिल म्हणून आज मंत्री प्रश्न कितें तुजो प्रश्न ना काँग्रेसान कांय केलें ना स्पीकर सर प्रश्न विचार प्रश्न ना स्पीकर सर जालें भाषण आम्ही प्रश्न विचार बरें भाषण निवडणुकी वेळार दिवया मरे प्रश्न विचार. हांव तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स. म्हगेले केपें मतदारसंघात 2 जागे आहाय दे आर हॅव कंप्लीटेड 100 years. आय एम शुअर यू ऑल्सो नो इट. बेतूल फोर्ट काब दे राम फोर्ट. लास्ट टायम दोगांनी तूंय आहलो अभिषेकाक छत्रपती शिवाजी महाराजा तूंय आहलो तुवें सांगून गेल्लो आतां 2-2.5 वर्सांनी आतां तुवें कांय केलें ना. These are both the place of historic importance. And in Kap Daram, Inga Chhatrapati Shivaji, as I said, it was the last fort built by Chhatrapati Shivaji Sambhaji. Whatever you know better. Anik Kap Daram forta तितून ओपन डेफिकेशन आमगे एलोपीन जायला तिगे एक टॉयलेट ना काय ना भितर आमगे एक चर्च आहा तूंय तुका लास्ट टायम सांगिल्ली. हे दोन्ही जागे बेतूल फोर्ट आनी काब दराम फोर्ट हे डू यू एग्री दॅट इट इज ऑफ हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स फर्स्ट and if you agree what steps you have done taken to restore it? ह्या दोन्ही किल्ल्यांची आम्ही परत एक फावटी हांव मंत्री जाले नंतर आणि ह्या सरकार आयल्या नंतर बेतूल फोर्टाची जी माहिती घेवपाक जाय ती आमी घेतिल्ली आसा आणि ती आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी राज्याभिषेक हो सोहळाय करतात. आता ह्या फोर्टाचेर जेन्ना आमी वतात ती अजून पर्यंत आमच्या गोवा सरकाराच्या ताब्यान ना. पार्ट ऑफ द एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय सम अदर तुजे प्रायवेट ओनर्स आणि दुसरे आसा ते आमच्या कस्टम्सा कडेन आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान कस्टम्सा कडेन पत्रव्यवहार 2 फावटी केल्लो आसा आणि वी आर एक्सपेक्टींग आमी जेन्ना पळय मुख्यमंत्री वतले आणि तातूंतल्यान हो ताजेर मार्ग काडटले आणि निश्चितपणान हो जो बेतूल फोर्ट आसा ताचें हे जातलें. आनीक आमी म्हाका दिसता की खोला फोर्टाचेर आमी रिनोवेशन्स काम हातान घेतिल्लें आसा जे आमकां डे टू डे जाय ते आमी करपाक थी जे सेक्युरिटीज जाय जावं बाकीचे एनक्रोचमेंट्स जातात तेय काडलेले आसात आणि रोखडोच हो खोला हे काब दे राम फोर्ट आसा तोय आमी परत एक फावटी घेतला. तुकाय खबर आसा की तातूंत आमी next 1 year you are going to complete both the definitely not both the I cannot tell you unless and until we get permissions from the center. हातूंतल्यान बेतूल जो शिवाजी महाराजांचो फोर्ट आसा ताचेर हांव सांगपाक शकना पूण काब दे राम आसा पळय न्ही ताचेर निश्चितपणान आमी घेतले. श्री वेंजू वेगस स्पेसिफिक 27 March 2023 LAQ नंबर 149 हेजे आम तुमकां प्रोजेक्ट मागलोले की तुम खंयच प्रोजेक्ट गेलो हाय फॉर डेव्हलपमेंट पर्पज अंडर द डिपार्टमेंटान आन्सर दिल्लो 10 प्रोजेक्ट हॅव बीन अंडरटेकन. एनेक्स्चर आहा आमकडे आयज क्वेश्चनान एनेक्स्चर 3 परत तुमकां मागलोले आनी तितून तुमी रिप्लाय दिला. 2023 तुले 4 प्रोजेक्ट आयज आन्सरान आहाय 100 प्रोजेक्ट नाय. 4 प्रोजेक्टान तुले 2 कंप्लिटेड 2 इन प्रोग्रेस आहा. ते मिसींग 100 आहाय 23 याद दिले ते मिसींग 100 आयज हितून नाय तेंचे कितें जालें एक पयलीं सद्याक. दुसरें आयज आन्सरान पयलीं घे मरे उत्तर वॉट कंटिन्यू करता त्या 100 प्रोजेक्टान तुले सांगत तुका 100 प्रोजेक्टान तुले तितून हेरिटेज सर्कीट हाऊस ॲट सांकली आहा चीफ मिनिस्टरान तू पयशे दिले नाही हें करपाक ताका लागून तूं हितून घायलो ना. सो कळ्ळें तुका हे 100 प्रोजेक्टा मध्ये एक सर्कीट हाऊस आहा CMान पयशे दिले नाही तुका तें कंप्लीट करपाक कितें जालां हे 100चें. मंत्री स्पीकर सर आमी ताणें एक एग्री केल्लें आसा की आमी 4 हातून भितर घेतले आसात 2 कंप्लीट केल्ले आसात हें एक डिपार्टमेंटान केल्लें आसा तो एग्री जाल्लो आसा. सगळीं कामां तुमी एका बरोबर आमी सांगले तरी खंय 1 वर्सा भितर कंप्लीट करतले अशें आमी सांगलें ना. सम प्रोसेसीस इस्टिमेशन आसा परमिशन्स घेवपाक जाय ती एक्सेस पळोवपाक जाय ह्या कामा निमित्तान आसा. तुका जे 6 फोर्टाचें आमचें काम चालू आसा आनी 2 कंप्लीट केल्यात त्या हातून भितर आमी दिल्ले आसा. ना तूं आन्सर दिना म्हाका सारकें 100 मिसींग आहाय
2023 तुम्ही 10 प्रोजेक्ट मिसिंग आसा त्याचे काम तुवें 100 ते प्रोजेक्ट मिसिंग केले रिपोर्टाक ते कितले मिसिंग जाले गेले वो क्वेश्चन जर हांवें कित कित केले ते आन्सर रॉंग आहा ओला ब्लफिंग स्पीकर सर परत हे आमगे प्रिविलेज स्पीकर सर कॉमन मॅन आम आदमी जो आहा ताका आरटीआय मेळटा आमके हे जे आहा तेजे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता स्पीकर सर 100 प्रोजेक्ट कित्याक मिसिंग जाले वेंजी वेगस सांगली शांतपणे विचार आन्सर्स रॉंग दिताय व्हाय आर वी गेटिंग रॉंग आन्सर्स ऑन दिस वेर आर द 6 प्रोजेक्ट्स स्पीकर सर तो जे व्हडले तापोवन सांगता पळय न्ही म्हणजे आपूण टापलो काय खूप मोठे कितें तरी जाला ताका हांव सांगता स्पीकर सर त्याच्या वेळार ते साखळी सर्कीट जे तो म्हणटा पळय न्ही इट इज अ टुरिजमा कडेन शिफ्ट केला तो टुरिजमाचो प्रोजेक्ट आर्कोलॉजीच्या अंडर येना म्हणून जे प्रोजेक्ट आहा पळय न्ही तुका ते म्हणजे 10 दिल्ले भितरले 4 तेंच्यांनी 4 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ठरोवन आतां जे ताका लिस्ट दिला ते घेतला आणि ते प्रोजेक्ट हेज गिवन फॉर द अनदर डिपार्टमेंट व्हडलो बोवाळ करून कित्याक दाखयता ना म्हणजे तू 23 आन्सर रॉंग दिलो न्हू 23 तुवें आन्सर रॉंग दिलो दॅट मीन्स एलएक्यू आन्सर रॉंग जालो 23 तू इट इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन गव्हर्नमेंट केन्नाय प्रोजेक्ट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवं शकता नो इट इज अबाउट हाउ आर यू आन्सरिंग द गव्हर्नमेंट इज आन्सरिंग अस हियर and it is a breach of our privilege when you are giving answers कितकोन आन्सर दिताय तुम्ही असा हय जॉईंट कालूस आता विचारलं न्ही नाव घेतलें मरे आमी कालूस रेजें नाव घेतलां आमी विचारपाचें ना Honorable Speaker, these heritage sites and monuments lost dista kenna gele zalyar if they are not maintained properly. They are tourist sites and they are sites of importance. Ata tumi podele zalyar, I don't think that one should feel ashamed to see the babde ahat te ani photo darle mon dakoile mon. It is not a matter which we need to hide. Why are you getting so worried about it? So I believe one thing that we should at least put some security over there, and that I think if security is put, even the sanctity of the place will be protected. Noted, Speaker, sir. Yes. Carlos Cruz. Speaker, sir, we had asked for a status report of the protected monuments. As per your notification, there are 51 such sites, but we are given a list of only 7 sites where some restoration work has carried out since 2018. There are no reports. However, a similar unstuck question number 41 by Advocate Carlos Ferreira provides few reports of inspection carried out in some cases of protected forts, and the findings are shocking. Chapora Fort, there were encroachment, and on one occasion, Honorable Minister was present and they were removed in his presence. Kabderam Fort, encroachment such as food carts and sale of liquor. Fort Tirakol, most serious matter is sale of liquor and several. प्रश्न विचारा तुम्ही. ये आन्सर मार्क दिला येते मेळ्ळा त्या क्वेश्चन. नाही तुमका आन्सर दिल्ले आसा. रेस्ट मागो inspection illegal construction with no NOC of department was going on and possibly completed later. Speaker, some here question: if the department cannot control the illegal work and encroachment that were done by other government department itself, how will you protect this protected monument, and who are responsible for the damage that has already been made to these structures? Yes. Which is the fort that you are talking about? चार जिल्हा म्हाका चार कोण सगळी illegal activities चलताय. खंयचे illegal कसली activity चलता? चापोरा फोर्टात तू एक पार्टी तू प्रेझेंट जाल्लो इलिगल एन्क्रोचमेंट तुवें काडलो तू आसतना. काब दे राम एन्क्रोचमेंट जाला फूड कार्ट्स एंड सेल ऑफ. काब दे राम एन्क्रोचमेंट काडला, notices are served आणि केला. यू एग्री शापोरा फोर्टाचेर साधारण ते 1000 लोकांचे गाडे असले हे गेल्ले 2 तासां मदीं हांव गेलो आणि 2 तासां मदीं हांवें काडले. एटलीस्ट एप्रिशिएट दॅट. यू आर हायलायटिंग दॅट आवर अचिव्हमेंट्स एज अ प्रॉब्लम्स. 2 तासां मदीं 1000 लोक जे पळय एन्क्रोचमेंट नॉन गोवन्स आशिल्ले ब्लॉकिंग दी शापोरा फोर्ट इन प्रेझेन्स ऑफ आवर ऑनरेबल. आन्सर दिलो तेजेर ना वो तेजेर आन्सर ना ती काडला म्हणना ना. पूण तूं प्रॉब्लम आसा म्हणटा इलिगल एक्टिविटीज खंयच्यो त्यो दाखय न्ही म्हाका विच वी हॅव नॉट एक्टेड अपॉन. सर तुगल्या क्रूज सिल्वा तुम्ही But that he is saying that एक पॉइंट okay next. Yes, श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगलें की धर ते प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट एक्टाचे अंडर हाडले जाल्यार आपल्याक थंय तुमकां डेमोक्रेटीक कसलेंय फंक्शन म्हणल्यार मिटींग प्रोटेस्ट करपाक मेळचें ना. स्पीकर सर, आय विल वॉन्ट टू ड्रॉ हिज अटेन्शन
टू सेक्शन 7 ते सेक्शन 7 जर तूं गेलो जाल्यार तुमकां पावर आहा ती हें करपाक पूण तें सोड हांव तुका एकूच पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता लोहिया मैदान आमचें फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच कॉर्नर म्हणून हायड पार्काक लंडनाक आहा त्या भशेन फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच जावची म्हणून दवरलेलें हांव मंत्री आसतना तें सुरवात केल्लें तें तशें ताजो वापर जाता कित्याक हे इलेक्शनाक तें बंद केलें तें पॉलिटिकल मिटींग घेवपाक दिलें ना हें तुका खबर आहा आनी कोणें बंद केलें ताचेर सरकार कितें एक्शन घेता कित्याक जो एक्सक्यूज दिलो की शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून जे मनशांनी एप्लाय केलें तांणी सांगलें शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार आमी जनरेटर लायतात तुजी पावर आमी वापरना सो अशें जाता ताजो दुरुपयोग जाता हें तुका खबर आसा आनी तूं एक्शन ताचेर कितें घेता स्पीकर सर लोहिया मैदान आमच्या पोझिशनान ना वी हॅव नॉट नोटिफायड अँड दिस कॉरस्पॉन्डन्स हॅज नॉट कम टू मी to deny the permission for conducting any meeting. So Maka, I know that it is not under you, it is under the municipality. Chief Minister also intervened in this answer. So I just want to know that the Congress Party's India candidate was not allowed to hold a meeting because there was short circuit. What Chief Minister is taking action against the person who did not allow this? Speaker sir, म्हाका दिसता तेन्ना इलेक्शन कमिशन एक्टिव्ह असता परमिशनां दिवप न दिवप बाकीचे कितें कलेक्टरा कडेन इलेक्शन कमिशन चेक करता स्पीकर सर कितें आशिल्लें तें एक्शन घे तेजेर तुम्ही पळयतात GNH.